वास्को खारेवाड्यार कोविड दुयेंती वाडिल्ल्यान लोकांनी आबूज जावचें न्ही. प्रत्येकान आपले भलायकेची जतनाय घेवची. खारेवाडो कंटेनमेंट वाठार आशिल्ल्यान आमी सरकारान दिल्लो आदेश पाळपाक जाय. आबूज जावन कितेंच फायदो ना. उलट चड नुकसान जावपाची शक्यताय आसा. देखून लोकांनी आपल्या घरातूच रावचें. ज्यांचा चांचणेचो अहवाल कोविड नॅगेटिव्ह आयला तांकां दुयेंत जावचें न्ही म्हूण तांकां कंटेनमेंट वाठारांतल्यान भायर काडपा खातीर कितें तरी मार्ग काडपाक जिल्लोधिकाऱ्या कडेन चर्चा करता, अशें थळावी नगरसेवक लाविना डिसुजान सांगलां. कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केलं त्यांनी. ॲक्च्युली लोक सगळो आबूज जाला. कितें कंटेनमेंट झोन म्हणजे एक भितरूच उरता, पूण तरी पूण हांवें एक्सप्लेन करून लोक अंडरस्टँड जालो. आनी कालचे दीस 2 दीस जाल्यार 460 पूण टेस्टिंग जालें, मास टेस्टिंग. तितून 200तल्यान ऑलमोस्ट 34 लोक पॉझिटिव्ह येयला. एक बरो व्हडलो नंबर. हांव मागता लोकां कडेन भिनाकाय. देव हा आमचे बारा. आमचे आख्खे नॉनमोन बांदार, नॉनमोन डेंपोबाट आमचे बारा जेजू हा. कोणाकूच भिवपाची गरज ना. जो कोण नॅगेटीव येयला तेंकडे हांव मागता डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तांकां ती सर्टिफिकेट चोवन तांकां त्या कंटेनमेंट झोनांनी भायर वचपाक अलावड करून दी. कित्याक सगलो भितर रावन फ्रस्ट्रेशन जाता. तोय लोक केन्नाय घडये पॉझिटीव जावंक शकता. ताका हांव उलो मागता डेप्युटी कलेक्टर आमचे ऑथॉरिटीजांक, कोण नॅगेटीव आहा तांकां वचोन दी, तांकां तेंचो कॅर घेवन दी. आनी जे कोण दुयेंत आहाय घरान प्लीज कॅर घे. हांव पयलेंच सांगत आहा आमची जाणटी भाव भयणां आनी ल्हान भुरगीं मातशी तुमी तुमचो कॅर घे. कोण भायर सरनाकाय घरांतली. तुमकां सगळी वेवस्था हांव कोत्ता. हांवें सद्याक दुदाची पाव सगळें राशन दिवपाची पासून हांवें अरेंजमेंट केला. सगळी बरे भाशेन जातलें. हांव जाणा तुमी फ्रस्ट्रेटेड जालोला म्हूण, आबूज जालोला म्हूण. हें सोल्युशन न्हू. आमी एकामेका बराबर वांटो घेवन अंडरस्टँडिंगान सगळी बरे भाशेन करूंक जाता. तुमी तर म्हाका सांगा दी, हांवूय तुमकां भरपूर म्हाजो सांगा दिवपाक शकता. हें हांव मागता तुमकां सगळ्यां कडेन. आनी प्लीज स्टे सेफ.